येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेकायचे हेडलायन्स. राज्यांत अपघातांची माळ सुरूच, सरकाराचे ना लक्ष. आयज बोरये जंक्शनाचेर सीएनजी टँकर परतून घडलो अपघात. जाल्यार बाळ्ळे इनोवा आनी एक्टिवा मदीं जाल्ल्या अपघातांत 68 वर्सां पिरायेच्या बायलेक मरण. फोंडेच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैदानाची जाल्या अवतिकाय. फोंडेकारांचो हो एकसुरो ग्राउंड, पूण ताचीच देखरेख सारकी जायनाशिल्ल्यान खुबळ्यात फोंडेकार. कोरगांवच्या बायलांनी गर्मे पासत सुसेग मेळोवपाक भाटांत वचून पारंपारीक आयदनांनी चुलीर जेवण करून जेवणाचो काडलो घोस्त. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत दिसपट्टे अपघात जायत आसा. बाळ्ळी वाठारांत काल इनोवा कार आनी एक्टिवा हांचे मदीं अपघात जालो. सांताना फेर्नांडीस 68 वर्सां पिरायेच्या एका बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार कुंकळे पुलिसांनी कागाळ नोंद करून इनोवा ड्रायव्हराक अटक केल्या. हो रस्तो अशीर आशिल्ल्यान दिसपट्टे ह्या मार्गार अपघात जायत आसता. सरकाराक लेगीत गाराणें घातले तरी कसल्योच हालचाली ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. तुम्ही जाणा आसतले की काल जो पावस झडलो, ह्या पावसान खूब जाणांक नाक करून सोडले आनी तितून भितर ह्या हायवेचेर जी नॅशनल हायवे 17 आसा, ह्या हायवेचेर बाळ्ळे हांगा एक एक्सिडेंट जालो आनी ह्या एक्सिडेंटाक एक 68 वर्सांची जी बायल आसा ही एक्सपायर जाली. हो एक्सिडेंट जावपाचें कारण म्हणल्यार एकच, आमी सदां सांगतात की हो जो रोड आसा हो खूब नॅरो आसा आनी ह्या रोडा खातीर इतली लोकांक त्रास जातात की लोकांले जीव घेतले ते मेजूं सुद्दां मेळनात. जर मेजपां मेळटा जाल्यार मेजून लोकांनी ह्या जी ऑथॉरिटी आसा तेणी दाखोवचें. डेली एक्सिडेंट जावन मरतात, डेली ना अशें म्हण ना, 8-8 दिसान एक्सिडेंट जाता, मरतातच. आज असोच एक्सिडेंट हो पावसाचेर जालो. एक जी गाडी आसा इनोवा कार, ही कर्नाटकांतल्यान गोंया येताली आनी जेन्ना बाळ्ळी पावली त्या टायमार खंय तरी पावस येतालो आनी ह्यो पावसाचेर जेन्ना ही गाडी ओवरटेक करपाक लागली त्या टायमार खंय तरी एक बायका लागली आनी ती पडली. तीच जी बायल आसा हिका हेड इंजरी जाली आनीक तिका मडगांव पयलीं बाळ्ळी हॉस्पिटलांत व्हेली, मागीर मडगांव व्हेल्या, मडगांवच्यान बांबोळी व्हेली आनी बांबोळी ती एक्सपायर्ड जाली. हेच खातीर आमी सदां सांगतात की हे जे रोड आसा हो अशीर आसा आनी अशीर आसले कारणान हांगा व्हडले कंटेनर जे येतात, हे कंटेनरा खातीर हांगा खूब त्रास जातात आनी असोच त्रास आज ह्या गाडयेक जालो. आनी जेन्ना गाडी ओवरटेक करताली त्या टायमार खंय तरी मिसअंडरस्टँड जाले आनीक दुसरो पावस येता कारणान खंय तरी बायकय एकमेकाची लागले आनीक ते पडले. पडोन हो सद्याक कुंकळे पुलिसांनी पंचनाम केले कडेन आसा आनीक तेणी केस FIR केले कडेन आसा जी कर्नाटका गाडयेचेर. आतां पळोवया मुखाल्ली फॉर्मेलिटी जी आसा ही PI जो आसा हांगचो तुकाराम चव्हाण कुंकळेचो हो करता आनीक तेणें सांगलां की आपूण हेंचेर कडक एक्शन घेतलो म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. आयज बोरी जंक्शनाचेर सीएनजी टँकर उलटलो. सीएनजी व्हरपी ट्रकाक अपघात जाल्ल्यान ताका गळटी लागली आनी उपरांत ताबडतोब ट्रक थांबयलो अशें उजो पालोवपी दळान सांगलें. ह्या अपघातांत ड्रायव्हराक दुखापत जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत व्हेला. आयकात आमचो रिपोर्टर कृष्णा नायक हाणें दिल्ली म्हायती. टॉपकोला जंक्शन म्हटल्यार हो मरणाचो सापळो जाल्लो आसा. कित्याक ह्या जंक्शनाचेर अशे एक्सिडेंट जातात की टँकर ट्रक ओवरटर्न जायत आसात. आज 4:30 एक अशी घटना घडली की एक टँकर CNGचे ते ओवरटर्न जाले आनी गॅस आसले भितर ती आतां फायरीन येवन ती बंद केल्ली आसा. लोकांक तशें डेंजरस कांय ना, पूण जर होच जर गांवाक एक्सिडेंट जाल्लो जाल्यार कितें जातलें हें सांगूंक शकनासलें. पूण हाजेर गव्हर्मेंटान कितें तरी करपा जाय अशें लोकांची मागणी आसा. पूण आतां हे फायरान जी सगळी हांगा आतां जी गॅस आसा ती बंद केल्ली आसा आनी हे जे गॅस घेवन जो फिलिंग स्टेशन आसा थंय घेवन वतालो आनी फिलिंग करपाक लागलो. पूण लागींच पावलो तरी आसतना हो टँकर जो आसा ओवरटर्न जाल्लो आसा आनी लोकांक कळना. फक्त ड्रायव्हर जो आसा तो इंजर्ड जाल्लो आसा आनी तें कांय जालें ना. गुड मॉर्निंग. आज सकाळी 4:30 वरांचेर पोंडा फायर स्टेशनाक कॉल आयलें की बायताखोल दवळी हांगा टँकर ओवरटर्न जाला. इमिजिएटली ड्युटी करून आमच्या पॉयंटाचेर येयले दवळी आनी तांच्यांनी पयलें की सीएनजी टँकर CNG गॅस कॅरी करतालो.
तो ओव्हरटर्न जाल्लो आसा आनी लिकेज आसा. इमिजिएटली सिच्युएशन आमी एसेस केलें, वॉल आसा ते शट ऑफ केले, इमिजिएटली एक्सपर्ट टीम तेंची आपयली आनी जी गॅस लिकेज जाली ती स्टॉप केली. टँकर पेट्रोल पंपाचेर रिफिलिंग करपाक वतालो, CNG रिफिलिंगा खातीर. कोणाक कितें जालां ड्रायव्हर तेंचो इंजर्ड जाल्लो आसा मातसो, पूण तो आतां बरो आसा. आनी थंय मदीं एक शॉप मॉर्निंग जालें म्हणून बरें जालें न्ही. मॉर्निंग जालें म्हणून बरें जालें आनी आयज संडे आसल्या कारणान ट्राफिकूय चड नासलो, सो सिच्युएशन आमी इजिली हँडल केलें तें आनी आतां सद्या आउट ऑफ डेंजर आहा. फुडें गाडो एक आहा न्हय, फुडें गाडो आहा न्ही. गाडो आसा थंय, पूण गाडयेचेर चान्सीस आहा की मुखार कितें आसा मेजर व्हेकल्स व्हडले येवन ते ओव्हरटर्न जावन कांय जावना, गाडयेचेर वचून बसोंक ना तो जाय. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, सृष्टी अथानीकार आणि मनीषा जाधव. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंडेच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैदानाची सामकी अवतिकाय जाल्या. फोंडेकारांक हो एकसुरो ग्राउंड पूण ताचीच देखरेख सारकी जायनाशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायल्या. ग्राउंडाच्या कुशीक कोयराच्यो राशी, हो ग्राउंड काय स्क्रॅप यार्ड हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह आतां थळाव्याक उप्रासला. पळयात पुराय बातमी. फुटबॉल क्रिकेटा खातीर हो खेळा मैदान म्हणून फोंडेकारांक हो एकुलतो एक मैदान आसा. तशेंच हांगा वॉकिंग ट्रॅक आसा, पूण सारकी देखरेख नाशिल्ल्यान मैदानाची सोबीतकाय उणी जाल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. टॉयलेटी सामक्यो कुशिल्ल्या अवस्थेत, जिमखान्याची अवतिकाय, मैदाना कुशीक झाडां वाडल्यात. पळयात पुराय बातमी. लेडीज आनी जेंट्स हांगा चलता. सर्टन एजीर मनशाक इमिजिएट टॉयलेटीन वचची पडटा. टॉयलेटीची परिस्थिती पळयत जाल्यार फोंड्यान सगळ्यान वायट टॉयलेट म्हणटा ती हांगा ग्रावंडा वयली आसा. टॉयलेटीर वयर एक टाकी आसा, ती टाकी उदक भरून व्हांवत आसा, तिजेर कोण लक्ष दिना. दुसरो हांगा एक जीम आसा, अत्याधुनीक जीम तो, पूण त्या जिमान कसलीच सुविधा ना, कसलीच मशिनरी ना, जिमाचे कसलेच ना, फक्त ते कोच येता, बसता, वता. हांगा मेंटेनन्स ना म्हूण ते कोबरा हांगा येता. कुत्र्यांच्यो तर राशी. आमी धांवता, आमी चलता, आमच्या फाटल्यान कुत्रे धांवता. तेन्ना हांगा मेंटेनन्स करपाक जितले लोक आसा. आयज स्टेडियमार पळयत जाल्यार आमकां दुर्दशा जाल्ली दिसता. तितून भितर आनीक एड करता की ग्रावंडार भितर जायत्यो बियरीच्यो बाटल्यो बीन दिश्टी पडल्या. हिंगा स्पोर्ट्स पर्सन येता काय हांगा कोण येता, हिंगा कोणाचें तर लक्ष आसपा जाय. हिंगा पळयत जाल्यार हिंगा कोणाचें लक्ष आसा हें दिसून येना. हांव आसा सद्या आमच्या फोंडेच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंडाचेर, नागा मस्जिद म्हणटा थंय. आतां तुमी म्हाज्या फाटल्यान जी पब्लीक टॉयलेट आसा हांगा, त्या टॉयलेटीची दुर्वासा तुमकां व्हिडिओचेर दिसची पडटली. इतली घाण आसा भितर, नळाक थंय कॉक बी कांय ना, ते फक्त घोडयो घुसोवन दवरल्या 2 नळांनी. उदकाची अक्षरशः विलेवाट लागता दिसभर. हो ग्राउंड जर तुमी पळयत, हे ग्राउंडाक लॉन ना, कंप्लीट अर्दो ग्राउंड सगळी माती आसा. आनी जे जाणटे ज्येश्ठ नागरीक हांगा बायलो हांगा जे सांजे वॉकिंग करता, तांचे सगळे नाकान तोंडान सगळो हो धुल्लो वता. ह्यो वॉकिंग ट्रॅक तुमी जर पळयतलो जाल्यार ह्यो पळया वॉकिंग ट्रॅक पळयात की हो हांगच्यान वॉकिंग चालू आसता आनी तातूंतल्यान ही धूळ जर तुमी पळयत त्या ग्राउंडार ती सांजचे भुरगे हांगा खेळटात आनी ती माती वयर उसळटात, तातूंतूच सगळ्यांच्या लंग्सान ही माती वता. आमी हांगा हेल्थाक लागून वॉकिंग करता, पण जर पळयत जाल्यार हांगा ही माती जर पळयत जाल्यार अक्षरशः वायट दिसता. तुम्ही ग्राउंडार जे स्क्रॅप पळयतलो, कितले वर्सां जाली स्क्रॅप पडून आसा. त्याने ह्या स्क्रॅपाची विलेवाट लावपा जाय आशिल्ली. ग्राउंड कसो दिसपा जाय आशिल्लो, कारण हांगा सगळे स्क्रॅप यार्ड दिसता फाटल्यान. हांगा कालूच काय पयर कितें तरी एक गोबराक रेस्क्यू केल्लो आसा. तेन्ना हांगा प्राणी येवपाक लागले, कित्याक प्राण्याक आवडटा कितें अशें स्क्रॅप बीप आशिल्ले थंयच हांगा ते तांचे घर करता. हे टॉयलेटीची तुमी दुरस्ता पळयतले. आनी म्हजी मागणी आशिल्ली, बाब गोविंद गावडे, द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ गोवा, एक कार्यक्षम मंत्री तूं, तुजे कडल्यान म्हाका अपेक्षा आसा की जाता तितले बेगीन हे कामां ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची जावची, ताची मागणी आसा. आमकां फोंड्यान एकूच एक लाडकोसो ग्राउंड आसा,
ताजी ही दुरावस्था जाली आमच्यान तरी पळोवपा नजो. हांवें क्रिकेट प्रेमी, हांवें क्रिकेट लवर एंड स्पोर्ट्स पर्सन केन्ना तेन्ना हांव मागणी करता अख्ख्या फोंडेच्या लोकां तर्फे की जाता तितले बेगीन ह्या ग्राउंडाची तुवें परत एकदां बांधणी करची. गोवा 365 खातीर कृष्णा रायक, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. सद्याक राज्यांत रस्ते हळूहळू जाग्यार पडटात, पूण जायत्या वाठारांनी बऱ्या सायनबोर्डाची गरज आसा. देख दिवची जाल्यार पेडणेची. पळयात आमचो रिपोर्टर संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट. हो जो एरो आसा तो एरो स्पीड ब्रेकराचो वयर दाखयल्लो आसा. आतां खंय आहा हो स्पीड ब्रेकर, वयर आसा काय सकयल आसा? सकयल आसा जाल्यार थंय काय मार्कींग बी तशी व्हडलीशी काय ना, आनी वयर आसा जाल्यार आकाशान आसतलो. हेचें कशें डायरेक्शन तें कळना. हो डायरेक्शन तेंच्यांनी वयर दिल्लो आसा. कितले चुकीचे बरयता हे, हेका लागून एग्जॅक्ट कळना खंय आहा तो. हो जो एरो आहा तो खंय दाखयता वयर. गोंयच्या रस्त्यांची अवतिकाय गोवा 365 सदांच आपल्या न्यूजान दाखयत आसता. अशा परिस्थितीन हेका जबाबदार कोण जाल्यार ते डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, रोड सेक्शन आहा ते, जे सायनबोर्ड घातले. आमी सदांच सांगता सायनबोर्ड घाला, सायनबोर्ड घाला. लोक पडटा, लोक चुकता. हेंच्यांनी सायनबोर्ड घातले, पण हेंचें डायरेक्शन जर पळयत जाल्यार बरो मनीस सुद्दां भिरभिरतलो. आतां हांगा कोरगांव म्हणटा थंय एक स्पीड ब्रेकर, एक अशें न्ही, सगळे स्पीड ब्रेकर आसा, तांकां एरो वयर दाखयल्लो आसा. स्पीड ब्रेकर सकयल आसा पण एरो वयर आसा. ही कोणाची कला ती कळना, ही कोणाची आर्ट ती कळना. डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता बोर्ड दिल्या ते फक्त घालपाचे इतलेंच तांकां खबर आसा अशें दिसता की तुमकां सांगल्यार बोर्ड घाल. तेंच्यांनी बोर्ड घातले, आपलें काम जालें, अशेंच कितें तरी करून दवरलेलें आसा. हांवें आतां जवळ जवळ 7-8 तरी बोर्ड जप्पन म्हाका एक बोर्ड दिसलो, म्हणून हांव फुडले चेक करीत येयलो जाल्यार म्हाकाच म्हणजे म्हाज्या तकलेन येयल्या उपरांत म्हाका 7-8 हें दिसल्या, बोर्ड दिसल्या की स्पीड ब्रेकराचो बोर्ड आसा पण एरो वयर दाखयला. आतां तो वयर खंय, वयर आकाशान खंय वयर आसा स्पीड ब्रेकर जाल्यार कळना म्हाका, पण एरो तेंचो वयर दाखयता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आनी मनीषा जाधव. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यांत गरमी वाडल्या, जाका लागून लोक थंडशीर सुवातांनी भोंवपाक वचपाक लागल्यात. पूण कोरगांवच्या बायलांनी गरमे पासत सुसेग मेळोवपाक लागसारच्या भाटात वचून थंय पारंपारीक आयदनांनी चुलीर जेवण करून त्या जेवणाचो आनंद लुटलो. आयकात संदीप कामुलकराक. गरमीचे दीस स्टार्ट जाल्ले आसा. मे म्हयनो सारको माथ्यार तेकलेलो आसा. पिकनीक कशी करप ती आमची कोरगांवान हांवें पळयल्या. हांव अनायसे थंय पावलेलो आसा आनी सगळीं बायलां एका थंय येवन वनभोजन अशें करता आनी तेचोच आस्वाद घेवपाक आमी आयज थंय हांव थंय चुकून कोरगांवान पावलेलो आसा. आनी ही कोरगांवचे सगळे महिला सगळे म्हणजे सगळे कुंडले नाजाल्यार हे तुमकां दाखयता हांव, तपले आनी ह्यो ज्यो वस्तू आसा, ज्यो आधुनीक वस्तू आसा, ज्यो आमकां सहसा मेळना, त्यो पळोवपाक मेळना. आतां त्यो लुप्त जायत आसा. आतांचे नवीन जे हे जाले ट्रेंड जाल्लेले आसा तितूंतल्यान हे आदले गजाली सगळे हे जाल्लेले आसा. कुंडले मेळना आमकां, ही चूल दिसना आमकां, कारण गॅस जाल्ल्या कारणान चूल ना अशी परिस्थिती. पण तेंच्यांनी एकदां परत चूल कशी असता, कुंडले कशे असता, नाजाल्यार ती मडकी कशी असता. म्हणजे आमची एक आजी असता प्रभावती गाय, ती आमच्या आमकां तर खूपच सपोर्ट करता. तेका लागून आमी
परत परत तिच्या भाटान येतोय हां तेंचे भाट हे हे तिचे भाट हां. आणि आईचे जेवण म्हणजे फुल गोवन म्हणजे सगळे असे सगळे फुल गोवन रायस बी तुम्ही हो उकडो रांदलेलो आसा हां हांगाच केल्लो आसा सुको बांगडो हां गालम्याचे केले तोंडा अंडी आईस्क्रीम सगळे फुल आम्ही पहिलीची म्हणजे आम्ही आमच्या भितर एक मजा कशी एक रिलॅक्स आमकां जाय न्ही एक रिलॅक्स डे तो आम्ही केन्नाय करता उकडी तांदळाची शीत खुब्यांचे हुमण केल्ले बांगड्याचे सुके केल्ले तांतयां उकडिल्ली सुकी गालम्याची किसमूर केल्ली सोलकडी सुको बांगडो भाजिल्लो चुलीन भाजलो आमली हांगा पडिल्ले मेवळे आमकां तोरा ती कापली आनी बरें मीठ घालून आमी ती खालेली ती आमची मामी मामी ना जाल्यार आमी कसलोच प्रोग्राम करना आमकां मामी ही जाय सदांच आसता ती कसलोय कार्यक्रम आमचो बायलांचो आसूनी आमचे बरोबर मामी आसताच. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, श्वेता गांवकर आणि मनीषा जाधव. फुडल्या दिसांनी तापमानात बदल जावपाची शक्यताय आसा. सोमारचे चढावत आनी उणे तापमान 35 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. राज्यात कांय वाठारांनी शिरशिरपी पावसाक लागून ताचो परिणाम हवामानाचेर जावं येता. व्हडलो पावस जो मेरेन येना तो मेरेन हवामान दमट उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. पळयात. ह्या दिसांनी 11 तारीख सोडली जाल्यार हेर दीस पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. कांय वाठारांनी गडगड आनी जोगला मारपाची आशिल्ल्यान लोकांक व्हडल्यो इमारती आनी उक्त्या सुवातांनी रावपाक मनाय केल्या. फातोडेर कांय वाठारांनी दव पडपाचो आशिल्ल्यान प्रवास करतल्यांक फावो ती काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. बोट धन्याक अजून मेरेन कसलीच शिटकावणी ना. 10, 11, 12 वेर जोगला सयत पावस. 11 तारखेक हवामान सुके. सोमारा फातोडेर दव. सोमारचे चढावत आनी उणे तापमान 35 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.